आई पयलीं तुमकां पाणी ये असा पाणी आमचा येईना आमचा थैलाय पाणी काढायचा आणि आमच्या घराभोवती उमळ आहे तो आम्ही तो उत्तर मारून सोडला तर त्यांच्यानी आता तोंड बंद केलं पाणी केली आता बाथरूम वाचून आणि रेडी गाचा नाही घरा तर तसाच आहात ते काल काय करा म्हटल्या गेले सर मग तुमला होता माझ्या आयुष्यात पहिलाच पाणी हैसरीला उमळ्यात जमीन होय आहे नाही? मुलीची. इतकं वय असताना हे पाणी नाही का आतापर्यंत केव्हाच पाणी येऊ नये. सरकार दरबारी तुम्ही काय सांगूंक ना कोणाक चांगला हेचो दम्याचो दम्याचो पेशंट हा सायडीच्या घरान ते हार्टाचे आहोत जाणटीत आहोत भुरगी आहोत रातची झाम ना अर्ध्या रात्री गाडये बिडये घड घड जाले आवाजान झाम येईना आणि तो प्लस ते धुळीचो प्रॉब्लेम जाता तो सेपरेट मग आता त्यांच्यानी ती मदल्यान जो गटार करून दिता म्हटला त्यांच्यानी तो पयलीं सांगला दिता दिता आणि आता सांगतात आमकां मशिनां चलोवंक मेळची ना थिंगा तो मेन हायवे जातलो पुरो तेन्ना दिता आणि मेन हायवे रेडी पोझिशनात जावंक फुडल्या वरास येतला परत हे तुमकां ना म्हटल्यार वर्षभर त्रास आसता असाच तो आता सध्या ती केबल घातली लायटीची त्याचा सुद्धा ते काम करून घेईल रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला कित्याक फाल्यां बॉम्बेच्यान भायल्यान सगळी कडल्यान लोक येतले आतां हेजेर मातशें प्रशासनान लक्ष दिवंक जाय आनी करूंक जाय जाता तितले बेगी कित्याक ते गणपती बेगी येयलो रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला तितून गाडये घालूंकय जायना चलोवंकय मेळना आतां फुडें कितें आहा तें तुमी पत्रकारांनी मातशें तांकां सांगूंक जाय सरकारान अशें म्हटलेलें की रस्तो जेन्ना करता तेन्ना सर्वीस रस्ते करतले हो सर्वीस रस्तो म्हणून ओके आसा ना ना हो सर्वीस रस्तो म्हणून मातूय ओके ना तो पयलीं करपाक जाय ना हो तो सर्वीस रस्तो पयलीं जायत न्हू सर्वीस रस्तो ना जाल्यार आदी कांयच फायदो ना करूंक रस्ते इतले पाड पडल्या की रस्ते खड्डे आहे का खड्ड्यान रस्तो आहे हेच कळना आयज सरकारान सांगलेलें की आमी पयले तुमकां सर्वीस रस्ते दितले जाल्यार सर्वीस रस्तो एकूय सारको ना गायब आसा हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा एमयूआराचो तो एक सरकारचो जावंय जाल्लो आसा आनी हांगासर काम करता त्या लेबरा कडेन पयले जाल्यार एकूय इंजिनियर आसना पण इंजिनियर हे खंय आसतात हो मोठो प्रॉब्लेम आसा आणि जो आमचो गोंयचो जो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा तो न्हिदलेलो आसा ताका काय पडलेलें ना आसा आतां एक 15 दिसां भितर एक 19 तारखेक चतुर्थी येता लोकांक गणपती हाडपाक जाय गांवांनी इनर रस्त्याक सुद्दां जीव घेणेक व्हडले खड्डे पडल्यात अर्दो एक मिटराचे सुद्दां खड्डे पडल्यात जाल्यार ते खड्डे सुद्दां पुरोवपाक सरकारान निधी ना एक्सटेंशन बिलां करपाक कॉन्ट्रॅक्टराची ह्या इंजिनियरांक पावर आसा आणि खड्डे पुरोवपाक हांकां पावर ना हांच्यानी ती पावर आपली यूज करपाक जाय फक्त पर्सेंटेज 12% आनी 20%च घेवन लोकांचे बळी घेवपाचे आयज कितलीशीं कुटुंबां पेडण्यान ह्या रस्त्या खातीर सोंपलेलीं आसा आयज चवथीच्या बोवाळान जर एक आवय बापूय टू व्हिलरान खंय तरी वता मार्केटान आनी खड्ड्यान जर पडोन तो जर एक्सपायर जालो जावं कितें तरी फ्रॅक्चर जालो जाल्यार आख्खें तेजें कुटुंब उद्ध्वस्त जाता हे सरकाराक जाय काय हे सरकाराक कितें जाय हेच कळना आमकां आयज तेंच्यांनी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरोवपाचे नाजाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचें पडटलें आमी आतां जे हांगा आसा ती तोरशे आनी तांबोशे हेंच्या मदीं जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर आमी आसा जो हांगा जर पळयता जाल्यार संपूर्ण उड्डाण पूल टायप केल्लो आसा आनी सकयल्यान जो आसा ह्यो सर्वीस रस्तो तो वन वे आसा एके सायडीन येता ते सायडीन तो वता अशा परिस्थितीन आसा सरकारान कशें म्हटलेलें की पयले जे सर्वीस रस्ते आसा ते सर्वीस रस्ते करतले आनी ते आजूबाजूची जी घरां आसा पळय तांकां कसो प्रॉब्लेम जावचो ना हेची सगळी आपूण दखल घेता पण जेन्ना एमयूआरान जेन्ना रस्तो करपाक हातीन घेतलो ते तेंच्यांनी मेन रस्तो केलो आनी जो सर्वीस रस्तो जो पयलींचो आसा तो तसोच आसा आयज जर ताची जर स्थिती जर पयली जाल्यार पावस आसात आमी ना म्हणिना पण पावसाच्या पयलीं पासूनच जे खड्डे आसले पळय न्हू आतां पावसान ते मोठे जाले आणि इतले उदक जे हे सकयल्या हितून असल्यामुळे देगेच्या घरांनी संपूर्ण घरान उदक सरता ते सायडीतल्यान व्हाळ म्हणून जो आसा त्या व्हाळाचे पाणी वाडल्या उपरांत परत घरान येता हे सायडीन हांची दुकानां मोडलेली आसा आणि दुकानां मोडल्यामुळे थंय माती घेतले तेचे उदक परत हांगा भरता म्हणजे ह्यो जो हांगाच्यान एक 200 ते 300 मिटराचो जो रस्तो आसा तो पूर्ण रस्तो खचलेलो आसा आणि सामको म्हणजे ताका तुमी रस्तो म्हणटल्यात अशी परिस्थिती ह्या भागान अशी ना ह्या संदर्भात जो MVR जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान बेगींतल्या बेगीन करपाची गरज आसा तशेंच
आमचे आमदाराकडे मागणी आसा की आमदारान अशें म्हटलेलें की पावसा पयलीं हे सगळे रस्ते जातले म्हणून तेंच्यांनी आपल्या पद्दतीन केल्ले खरें, पण आयज त्या ज्या पद्दतीन पावस पडला त्या पद्दतीन आयज अशी स्थिती अशी दिसना. हांगा परत सगळे रस्ते गेल्लेले आसा. आतां जर पळयलें जाल्यार 15-20 दिसांनी किंवा म्हयन्याच्या पयलीं चतुर्थी येतली. चतुर्थीच्या पयलीं जे आमचे भायर जे आमचे जे भाव आसात म्हणजे महाराष्ट्रान आसतले, मुंबई आसतले, पुणे आसतले, ते सगळे मोठ्या प्रमाणात ह्याच रस्त्यांतल्यान येतले. जर ह्या पद्दतीन जर गेले जाल्यार मोठी हानी जावपाची शक्यता आसा. जाता तितल्या बेगीन ह्यो रस्तो जावची अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा. हांगासले जे गाडये जे व्हरतात तांची अशें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन जावची.